आमकां सुभागी जावंक आमंत्रण दिलां। येशूचे चर्चेच्या नात्यांत तितली आमी सुभागी। दिवास आमकां अध्ययनाचो उगडास करता आनी आमी रायकारांक पयलीच फाटीर रायचे भोंवतणी जियेतलो सगलो लोक देवान दिल्ली सृश्टी सांबाळूंक आमकां आस दाखयता। इसाययास प्रवादीच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा, जें वाचप आस आमी इगर्जेन मिसांचेर घेतलां आनी आतां आमी आयकतले। जशें जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किल्लून येवशीं करता, तशेंच सर्वेस्पर आपणा मुखार आमकां सगल्यांक वाखाणणेन भरतली, प्रमाणीकपणान भरलेली आनी वाडोवन किल्लोन पयलीच खातीर आनी वाडोवन येवशीं करता। आज आमी बापाक दिनवासविया शेतां भाटां बसत आनी आमच्या रायज गांवचे दोतोरे आमचो गांव जावं तो पयलो गांव गोंयांत देवाचो आशिर्वाद शेतांचेर मागपाक, देखून आमकां बाप हे मागणी आमी सुरू करपाक, देखून जेन्ना आमी मागणी सुरू करता शेतांचेर आमी हांगासर किल्ल लावन हाडलेल्या आनी वाडून आयिल्ल्या पणसांचेर आशिर्वाद मागतना गोंयांत आनी देशांत शेतां भाटांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया। पावस पडून दोतोरी ओली जावं आनी ओली दोतोरेचेर बी किल्लोन वाडोवन झाडां फळां जावं आनी आशेतलो जेवणाक खाणाक आशेतलो आनी आपल्या वावराचें फळ पडूंक रावतलो शेतकामती आनी लोक देशाचो गोंयचो रायचो दादोशी जावं म्हूण मागुया। सगळे रायकार भावांक नेवीस सायबिणीच्या नांवान बरी परब आवडेता आनी पयलेच टायम आमच्या गोंयान पणसांचे फेस्त मनयता। आमचो वावराचो फोल हो आमकां मेळटा। मागता नेवीस सायबिणींचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालून आपल्या कोश्टांक आनी वावरान तिची बेसांव आसूं आनी एक टायम सगल्यांक नेवीस सायबिणींचे परब आवडेता।